मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? सो सकाळचे 8:30 जाले आसा आणि आता व्लॉग स्टार्ट करता. तसं 8 उठलेले हांव आणि आईचे शिवाचे ब्रेकफास्ट जाल्ले आसा. तांकां न्ही मातशें बेगीनच जाय च्या बीन, सो म्हाका मातशें लेट, सो म्हाका लेट खावपाक न्ही आवडटा. सो च्या दवरले आणि आयज ब्रेकफास्टाक आसा थालीपीठ, कुकुंबर थालीपीठ. रितिकाक न्ही थालीपीठ खूब आवडटा आणि ते कुकुंबर थालीपीठ ताचें फेवरेट. बेश्टें तुमी थालीपीठ केलें न्ही तो खावचो ना, ताका तें आवडटा. म्हणून तवशें आसलेलें म्हटलें आई म्हजी बरी थालीपीठ करता, म्हाका तेजी खूब लायक. माळें इतलें जमना, इतलें म्हणजे टेस्ट जायना, करूंक कळटा पण इतलें म्हणजे टेस्ट जायना. आईचें न्ही थालीपीठ खूब बरें जाता. सो कुकुंबर आसलेलें म्हटलें थालीपीठ करया. सदांच ब्रेकफास्टाक कितें करूंक जाय हें टेंशन आसता खरें. सो रिती म्हणपा लागलो आपल्याक कुकुंबर थालीपीठ कर म्हणपा लागलो. सो म्हटलें आयज केलें. सो हांगासर पळयात 1-2 थालीपीठ हांवें करून घेतलें आणि बरें ताका फ्राय केलें आणि गरम गरम खावपाक न्ही खूब लायक म्हाका. ओके, आणि टॉमॅटो कॅचअप वांगडा हें खूब बरें जाता. पण शिवाक न्ही टॉमॅटो कॅचअपच जाय, ना तो खायना. म्हाका बेश्टेच गरम गरम अशेंच खावंक न्ही खूब लायक. आनी रितुकाकूय असोच खावपाक ताका खूब लायक. सो हांगासर पळयात म्हाजें हांगासर थालीपीठ एक फ्राय करून जाल्लें आसा. मागीर आई म्हणपा लागली आपूण तुका नेक्स्ट फ्राय दुसरें फ्राय करता, तोपर्यंत तूं हें खा म्हणपा लागलें, कित्याक तें गरम गरमूच खावपाक बरें लागता. सो हांगासर च्या बीन पिवन जाल्लें आसा. आयदनां पडलेलें, सो सगळें घासलें, कित्याक इश्यूय उठलेलो म्हणून आई बाबू घेवन बसलेली. हे पळयात ताका आतां आमी ताका चड वेळ अशें घेवन बसनात, बेडार दवरता, तो बरो खेळटा. आनी म्हाजे हांगासर कॅल्शियम टॅबलेट हांवें घेतले. आनी आयज आमच्या हावज हेल्प मातशी बेगिना येयलेली. सो म्हटलें हे सगळे फोटो फ्रेम्स बीन काडया. खूब धूळ पडलेले, म्हणजे ताका न्ही एकदांच हांव सगळें काम दिना. आयज फोटो फ्रेम ताका पुसपाक सांगला, मागीर नेक्स्ट डे ताका फॅन पुसपाक अशें. नाल्यार की आतां तांकां ओवरलोड जाता, मागीर तुमी मागीर बेजारता काम करपाक. सो म्हटलें सगळें हांव तुका फ्रेम काडून दवरता म्हटलें. ती हांव बरें आपूण काडटा म्हणपाक नाका, म्हटलें हांव काडटा, एक मातशें मिस जावन पडलें मागीर फुट्टलें तें. तो फोटो फ्रेम्स बीन काडून दवरले हांवें. इशूका घातले हांवें, विटामीनचे सिरप घातले हांवें. मातसो किरकिर करतालो, कित्याक आतां वोदळो उठलेलो तो 8 उठलेलो. सो आतां तें न्हिदपाचो टायम जाल्लो आसा. ताका बेगिना मेडिसीन घातलें, ताका फीड केलें आनी ताका हांवें घातलें जुलान. सो जुलान ताका बरें हालयलें, बरो न्हिदलो तो न्हिदलो की न्ही बाकीचें काम हांव करूंक घेता, नाजाल्यार न्ही म्हजें कामां जायना. सो अशें ताका हालयत रावंक जाय, म्हणजे न्हिदना तो रोखडोच, ताच्या हालयत रावलें न्ही मागीर सुशेगाद तो न्हिदता. मागीर 1 वरान तो असो उठटा आनी तुमी पळोवंक शकता हांगा बरो न्हिदलेलो आहा. आनी हांगा ताका बांदपाची बीन गरज पडना, बरो न्हिदता. सो हांगासर न्ही हांवें ब्लिंकिटांतल्यान थोडें सामान ऑर्डर केलेलें, कित्याक लागून तें तुमकां फाल्यां कळटलें. आनी ब्रेड रितिकाक फाल्यां जाय आसलेलें, सँडवीच जाय म्हणपा लागलो आपल्या स्कुलाक. तो सँडवीच हांवें करपा लागून न्ही सगळें हांवें ऑर्डर केलें. आनी फाल्यां कितें स्पेशल डे आसा हें तुमकां कळटलेंच. ओके, सो हांगासर सगळें सामान बीन काडून दवरलें हांवें. आई म्हणपा लागली काडून दवर, मागीर आपूण दवरता म्हणपा लागली. मागीर आयलें हांव बेडरुमान, सगळें हांवें क्लीन केलें, म्हणजे सामान जाग्यार दवरलें. मागीर आयज म्हटलें कबड मातशें क्लीन करया, म्हाजे कपडे बीन खूब अशे कपडे आहा जे की म्हाका अशें टायट जायना, म्हटलें काडून कोणाक गरजे लोकांक दिवया म्हटलें. सो हांवें तें सगळें काडलें आनी म्हटलें सगळें सिस्टमॅटिकली दवरया म्हटलें. ओके, सो हें सगळें हांव करून घेता आनी मागीर हांव मेळटा तुमकां. ओके, चला. सो हांगासर पळयात इतले कपडे म्हाजे जे म्हाका जायना, खूब अशें टायट जाता, म्हटलें काडून दवरया. आनी सामके बरे कपडे आसा, अशें ना की पिंजलेले बीन कपडे अशें ना, सामके बरे आहा, इतले आहा कपडे सगळे. ते म्हाका टायट जाता न्ही. सो मेन म्हणजे कबडय मातशें खाली जालें. काडून दवरला हांवें कपडे. आतां आमी चवथीक वयतली पळय, आमच्या गांवांत न्ही एक फॅमिली आसा, डॅडी न्ही कॅन्सर जावन एक्सपायर्ड जाला. रिक्षा बीन चलयतालो तो, एक्सपायर्ड जाला. आतां घरा अशें कमोवपी मनीस कोण ना. सो तेजे एक चेडूं आसा, म्हाका दिसता 7th काय 8th आहा तें. सो हे बरे कपडे आहा, भयण म्हणपा लागली घेवन यो, तांकां दिवया. सो आतां वयतली न्ही चवथीक आमी, घेवन वयतले, एटलीस्ट ते यूज करतले. सगळे कुर्ता बिर्ता बरे आसा, फक्त ते म्हाका टायट जाता इतलेंच. दवरून कितें करतलें, कोण तरी घालतलें न्ही, ताका लागून. आनी आयज हांवें म्हाजें कबड क्लीन केलें, मागीर फाल्यां रितुकाचें मातशें करतलें. पळयता एक खंयचें शर्ट बीन जायना काडून दवरतलें. आनी खुबशे अशे इशूकाचे लंगोटी बीन ताका आतां टायट जाता, काडून तिका दिला हांवें. जे आमगे हावज हेल्पर येता पळय तिका दिलें. तिका आतां तेजी सून आहा पळय, प्रेग्नंट आहा न्ही, ताका लागून ती आपल्याक दी. सो इशूकाचे बारीक कपडे म्हणजे ताका टायट जाता, लंगोट बीन तिका दिला हांवें. आनी हो उठच्या पयलीं म्हाजें काम जालें आनी हो उठलो न्हू रे. आतां हेका जस्ट फीड केलें, आतां तेल पुसोंक जाय, न्हावपाक घालूंक जाय न्हू इश्वीक. सांग गुड मॉर्निंग म्हण. पळयता हें कसलें स्टँड दवरलां हांगासर. उठल्या बरोबर ताका बेडांक घातलें न्ही, वयले फॅन चालू करूंक जाय, बरो बसता फॅन पळयत न्हू रे. ओके, चला.
येता मागीर बाकीची कामां आसा रांदपाची बीन आयक टेन्शन ना शिव ना जेवपाक ताका म्हणून सुशेगाद करया तो नाळे येता मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो जालें हेजें तेल पसून इशू आं पळय केलें आतां आं आतां बुशें करया आं जालें हेजें सो आयज ताका आईन मसाज केला आईक ते सकल बसून जायना करपाक तिका सो हांगा रावून ताका आयज सकल ते प्लास्टीक ते घातला शीट घातला आई ताका अशें उबें रावन ताका पुसता पण तिका जायना न्ही हांव सकल बसून केन्ना पुसता पांयां धरून आनी अशें बेडार बसून न्ही बरें जाता कम्फर्टेबल जाता ताका मालिश करपाक मुतलो ओके तर मम्मी गेला उदीक भरपाक ओके ताका न्हाळयता मागीर मेळटा तुमकां चला तो जालो रेडी न्हावून न्हू रे आतां कितें करतलो आतां न्हिदपाचें आं तो जालें एक काम व्हडलें काम म्हणजे हें न्हाळोवपाचें सो हांव ताका पांयां धरून ताका हें करता न्हाळयता आई ताका उदक घालता आईक खूब मन आहा ताका न्हाळोवपाचें बसोन सो तिका जायना बसलें तिका उठोवंक जायना मागीर सो ती उदक घालता आनी हांव मागीर ताका न्हाळयता ओके तो हें एका न्हीद घालता मागीर बाकीची घरची कामां रांदपाक जाय ओके तें तुमकां दाखयता मागीर आयज एक रेसिपी करतलें हांव तें तुमकां शूट दाखयता ओके तो हेजें काम जालें सो एका न्हीद घालता मागीर हांव शावर घेता मागीर तुमकां मेळटा ओके चला एक जाली हांगासरूच सो चिंतलें की न्हिदपाक मातसो लेट जालो ताका लेट म्हणजे न्हिदून उठलो न्ही तो ताका लागून सो म्हटलें शावर घेवया आतां नाका पयलीं रांदया म्हटलें कितें एक जाली न्ही कितें रांदून जालें मागीर हांव शावर घेता ओके आनी आयज हें सगळें चकाचक जालें बरें इतलें धूळ पडलेलें ताका बरें तिका तेणें पुसून काडलें सो आयज न्ही सुंगटाचें हुमण हांव मातयेच्या आयदनांत करता सो हांगासर घालता हांव 3 चमचो खोबरें तेल घालता सो तेल न्ही हांव बरें तापलेलें आसा आनी आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स सो आतां घालता हांव ड्राय चिली 3-4 घेतला हांवें कट करून घेतला आनी कढीपत्ता घालता ताका स्टर करून घेया सो आतां घालता हांव ऑनियन पेस्ट हांगासर न्ही 2 कांदे न्ही ताका मिक्सरान पेस्ट करून घेतला सो आतां न्ही आमकां कांदे 3-4 मिनटां एका बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो हांगासर पळयात हांवें कांद्याची पेस्ट आहा पळय 4 मिनटां ताका फ्राय करून घेतला आनी मातशें हें न्ही लायट ब्रावन जाल्लें आसा सो आतां घालता 1 टीस्पून घालता हांव आलें लसूण पेस्ट आनी आलें लसूण पेस्ट घालून न्ही आमकां जस्ट 1-2 मिनटांनी बरें एका फ्राय करून घेवंक जाय सो आतां घालता हांव टोमॅटो हांगासर न्ही हांवें 1 टोमॅटो चॉप करून घेतला मीठ घालता एज पर द टेस्ट आनी आमकां हे 2-3 मिनटांनी एका बरें शिजोवन घेवंक जाय टोमॅटो न्ही मातशें सॉफ्ट जावंक जाय सो टोमॅटो न्ही हांगा सॉफ्ट जाल्ले आसा सो आतां घालता हांव 1/2 टीस्पून टर्मरीक पावडर 1/2 टीस्पून घातला हांवें ब्लॅक पेपर पावडर 1 धाकटो चमचो घेतला हांवें कोरिएंडर पावडर आनी 1/2 टीस्पून घेतला जिरा पावडर आतां घालता जस्ट 1-2 सो आतां घालता जस्ट 2 व्हडलो चमचा उदक घालता बरें एका मिक्स करून घ्या सो उदक घालून मिक्स करून न्ही आमकां लो फ्लेमीन न्ही जस्ट 2 मिनटांनी एका बरें शिजोवन घेवंक जाय सो आतां घालता हांव प्रॉन्स आनी प्रॉन्साक न्ही कांय अशें मीठ बीन लावूंक ना ओके आनी बरें ताका 1 मिनटां बरें हें मसाला वांगडा न्ही प्रॉन्साक बरें मिक्स करून घ्या सो आतां घालता हांव कोकोनट मिल्क नाल्लाचो हांवें रोस काडून घेतला 1 कप ते घालता बरें ताका मिक्स करून घ्या सो बरें एका मिक्स करून घेतला आतां घालता हांव ग्रीन चिली बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी आतां आमकां तापोवन न्ही 5 मिनटां एका शिजोवन घेवया तो 5 मिनटां जाल्ली आसा लीड ओपन करता मातशें ताका मिक्स करून घेयात सो आतां घालता हांव नाल्लाचो रोस जे सेकंड टायम पिळोवन काडलेले पळय ते फर्स्ट टायम घातलें तें थीक आसा हें मातशें पातळ आहा म्हणजे सेकंड टायम ताका अशें पिळोवन काडला तें घालता जस्ट थोडेशें हांव घालता उदक बरें ताका मिक्स करून घेयात सो हें पळयात तुमकां आनीक सपोज पातळ जाय जाल्यार तुमी उदक घालूं शकता आनी हांव पातळ करचें ना हें परफेक्ट आहा जस्ट एका 1-2 मिनटां आमी बरें शिजोवन घेवया सो 2 मिनटांनी एका बरें शिजोवन घेतला आतां घालता 1 धाकटो चमचो लिंबूचो रोस घालता
आणि घालता कोथिंबीर. तो हें जाल्लें आसा. बरें ताका मिक्स करा. जस्ट एकूच मिनटां ताका आतां शिजून घेवया. तो हें पळय जाल्लें आसा प्रॉन्स करी. सो हें तुमी करी ट्राय करात. हें शिवाचें फेवरेट आहे. काल रातचें न्ही हांव सुंगटां उजरयतालें. कितें करता काय म्हणपा लागलो. ना हांव सुंगटाचें हुमण करता अशें कर म्हणपा लागलो. म्हाका अशें यादूच ना करपाचें. ताका तें आवडटा अशें. खूब बरें जाता. हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. खबर कितें खबर पार्किंग ना तो उदीक भरलेला. आयज सकाळी बरो पावस पडलो आणि उदीक सगळें भरला. ती म्हणटाली आमगे हावज हेल्पर तेंच्या घरा उदीक भितर गेला खंय. आतां आयज बरो पडलो सकाळी पावस. हांव चिंतलें की आयज दिसभर आसतलें म्हण पावस, पण आतां मातशें बारीक पडटा. ओके शिव की म्हणटालो जेवपा येना म्हणटालो. येयलो पळय. हाय म्हणटा हां म्हणून हांवें बेगिना हुमण सॉरी करी केलें. आतां करता हांव सुंगटां फ्राय आणि सलाड केला कोशिंबीर तवशाचें. ओके हांव बेगिना फ्राय करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ताका वचूंक जाय खंय मागीर मेळटा तुमकां. चला सो हांगासर सुंगटां फ्राय जाल्लें आसा. ह्या पॅनीन न्ही हांवें फर्स्ट टायम फ्राय केला आनी बरें जाता फ्राय. सो हें जाल्लें आसा फ्राय. सो आयज केला ताटाचें उदघाटन. पळय दाखयता तुमकां कितें कितें आहा ताटान. पळय करी आहा, रायस, पिकल, कोशिंबीर केला, सुंगटां फ्राय आणि थोडेशें दही घातलां हांगासर. कशी आहा थाली? बरें आहा? चला जेवा जेवा. कितें हँडरायटींग जेवशी ना तूं? तुका टायम जातलो मागीर. हें तरी तुजें हँडरायटींग सगळं पळोवं. जालें. आणि मल्टिप्लिकेशन एक्झाम केन्ना? खबर ना. 18th खबर ना म्हणटा 18th म्हणटा. 18th एक्झाम. सो ताट हाडलेलें न्ही म्हटल्यार आयच्यान उदघाटन करया म्हटलें. बरें तर तुवें जेवपाक फिनिश ना नाल्यार 2-3 प्लेट काड वचपाक पुरो. तुका एक दिला मरे 4च हाडला. ओके चला. इशू आतां उठोवंक ना. तो आतां उठ्ठलो 3 सुमार. असो 12:30 असो न्हिदलो तो. 3 3:30 असो उठ्ठलो. सुशेगाद टेन्शन ना. जेयता आमी. आतां म्हाका व्हिडिओ एडीट करूंक जाय. पळोवया आयज व्हिडिओ घालूंक मेळ्ळा एडीट करूंक जाय. ओके डायरेक्ट सांजचें मेळटा. ओके चला. A few moments later. सो तुमकां म्हटलेलें हांवें दनपारां सांजचें मेळटा म्हणून सांजचें तुमकां मेळोंक ना. सांजचें आमचें कितें हेंच रुटीन. मातशें न्हिदलेलें एडीट केलें. 5 न्हिदलें हांव. 5 न्हिदलें 6 उठलें. मागीर ऋतिकाचे स्टडीज मागीर बाबूचे पे 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 घेवन बस. मागीर काय अशें लॉक करूं ना. आतां जाला 12 जावंक ना अजून. सो हें पळयात 12 कितले मिनटां उरला शिनात? 53 मिनटां उरला. सो आईचो बड्डे 7th ऑगस्ट आईचो बड्डे. सो आई थंय न्हिदला. म्हटलें बारीकशी केक हाडला हांवें. म्हणजे आई हांवें ऑर्डर केल्लें. शिव नासलेलो. शिव जेवून गेल्लो न्ही. सो म्हटलें ताका आनी कित्याक त्रास दिवंक जाय. हांवें फर्स्ट टायम आयज ब्लिंकिटांतल्यान सॉरी ब्लिंकीट न्हू स्विगींतल्यान ऑर्डर केलें केक. जस्ट एक पीस केक अशें अशें कट करया म्हणून. ओके काडटा केक काडटा. पण केक बारीकशी येयला शिनात तें. क्रिमेक्सांतल्यान ऑर्डर केलें हांवें. येदेशी पातळ येदेशी येयला. आसूं म्हणटा आतां कितें करतलें. प्लेटीन घालता. प्लेट हितून घालता न्ही. अशें आहा पातळ आहा तें अशें आहा. हें न्ही हेझलनट न्यू ट्रेंड हेझलनट हांवें 2 ऑर्डर केले. सो काडून दवरता. येता न्ही ते. येस येता. येस परफेक्ट. हेझलनट 2 ऑर्डर केला. तेकून 2 जाले. हय तेकून दवरता हांव मदले पीस मातशे व्हडले मोठे आसतले म्हणून. वेज मगो वेज वेज. फर्स्ट टायम हांवें अशें स्विगींतल्यान केक बीन ऑर्डर केला. केन्ना ऑर्डर करना. 2 वांगडा दवर. येस टच कर. परफेक्ट. तितून हें आसा चमचो आसा. तें घेया न्ही चमचो. बार जाले हां. हे लावून दवरया. भितर लावया न्ही. भितर या. भितर लावया. आई बरें पांगरो न्हिदला आसतली. इशू न्हिदला. धांवस करता कशी दिसता म्हाका. स्लो कर.
हेची की करी आता हे काय बोलणार ऑन कर ऑन का ये हांगा दोन बेड आसा तो पळय थंय आई पळय ते पांगरो न्हिदला आई उठ गे बट एकदम न्हिदला पळय उठ तुका आनी बेड ना रे तो पळय थंय उठ गे उठ न्हिदला बरी पांगरो उठ तो इशवी उठच्या पयली फॅन बंद कर तो उठलास हा पळय तो उठलो तोय उठलो मॅच बॉक्स घेऊन ये उठ बर्थडे गर्ल बरी पांगरो न्हिदला बर्थडे गर्ल मया हाड रे मॅच बॉक्स हाड रे चल हो क्या हा न्हिदला त्याला येऊन तरी हाडटा ते हाडटा मातशी बंद कर हो पळय केन्ना असं 12 उठना आयज केक खावपाक उठला तू कशी कळना आईचे बर्थडे म्हणून तू न्हीद मरे बरो उठला केक खावपाक चल केक कट करूया ओके 11 न्हिदलो इश्वीक रोकडो उठलो केक खावपाक गे आई फाल्यां व्हडलें केक आं कापतले ये यो लागी म्हण आतां सॉंग म्हण Happy birthday to you. काम गे Happy birthday. तू के फुगड आई करतल्या Happy birthday, डियर आई हॅपी बर्थडे टू यू कितें आवाज तुजो हांव कर खरें खा तू जाय तुका ना येस ना बरें हेझलनट फ्लेवर हा जालें तो 7th ऑगस्ट आईचो बर्थडे ते म्हटलें मिडनायट अशें बारीकशें करया म्हटलें केक कशें आहा टेस्टी क्रिमॅक्साचे बरें आहा न्ही बेस्ट टेस्टी बरें सामकी आहा कट कर उगड रावलो मगो तो पळय तो केक पळयता केक तुका पळयता जाय हे पळय केक तुका जाय You want? आता ओके तो भार जाली ओके हांव व्लॉग हांगा एंड करता तो व्हिडिओ कसो आसलो कमेंट करात व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करात शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात आणि आईक भरपूर ब्लेसिंग दियात Yes. ओके तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर यो खंय गेलो केक खाऊन यो सगळ्या बाय म्हण आणि गुड नाईट म्हण सगळ्यांक तो पळयता पळय धाकटो चल म्हण म्हण Bye. I love you, friend. Please you come and subscribe to my channel. Go Best Small. चला बाय बाय Bye.